सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार। भुरग्यांनो, तुमकां बरो दीस आवडेता। आता आमचो 15 ऑगस्ट म्हळ्यार भारताचो स्वतंत्र दीस लागीं पावता। स्वतंत्र दिसा खातीर शाळेंत भाशण कशें करप ते पळोवया। भुरग्यांनो, थोड्या शाळांनी हेडमास्तर आसता, तांकां आमी कोंकणींत मुख्याध्यापक म्हणटा। थोड्या शाळांनी हेडमिस्ट्रेस आसा, तांकां मुख्याध्यापिका म्हणटात। चलात तर आता भाशणांक सुरवात करुया। भोवमानेस्त मुखेल सोयरो, आदरणीय मुख्याध्यापक, शिक्षक, भुरग्यांनो आनी हांगा जमलेल्या म्हज्या भाव भयणांनो, आज भारताचो स्वातंत्र्य दीस। हो दीस सगळ्यांक म्हत्वाचो आसा। हो दीस खोशेचो आनी अभिमानाचो आसा। ह्या दिसा 1947 वर्सा आमकां ब्रिटीश राजवटी पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें। ही स्वतंत्रताय आमकां सोंपेपणांत मेळूंक ना। ही स्वतंत्रताय मेळपाक जायत्या जाणांनी देशा खातीर आपले जीव दिले। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग अशा खूब जाणांनी स्वातंत्र्य मेळपाक बंदखण भोगली। आयज आमचें भाग्य आसा की आमी एका स्वातंत्र्य देशांत जल्मल्या आनी आमकां आमचे स्वताचे मुळावे हक्क आसा। आमच्या देशाची राखण करपा खातीर आमचे धाडशी जवान शिमेचेर सतत झुजतात, तांकां आमचो सलाम। आज आमच्या देशान खूब उदरगत केल्या आनी करीत आसा। आमच्या देशाचो विकास जावपा खातीर आमी खूब कश्ट करूंक जाय। आमी सगळे एकवटान रावपाक जाय। आमी आमच्या जातीचो, धर्माचो भेदभाव करिनासतना वावरूंक जाय आनी आमच्या देशाचें नांव वयर काडूंक जाय। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बरें तर भुरग्यांनो, मेळची फुडले फावट। देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो। देव बरें करूं।